हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे? सोबत तुम्ही सगळे बरे आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरे. आणि सध्या टाईम झाला आहे भायर जावपा आयले आनी एक्चुली हांव उठलोलो. तूं उठयलें आतां उठलें सत म्हणून आवडो उठोन एक कडेन गेल्लो माटो घालपाक. माटो बी गायन आतां येयल्लो उडयलो साडे 11 येयल्लो आनी हांव मातशें आड पडलो. आमगे हांग दुखता आनी सामकें जाता मुकोण आसलें, सो हांव आड पडलो आनी हेंचो आतां येयला उठयल्लो म्हाका आतां आनी आतां तो ब्लॉग स्टार्ट केला. आनी हेंचो म्हाका कोण हाडल्या चाव आनी कितें हाडटा दाखयता तुमकां. आनी तेंचो ना चाय केला, हे कितें किरू चटणी, ही चटणी ते डोसा असो काडले ताणें बरें. आनी ते मँगो ज्यूस केला. असो आसता चाय ब्रेकफास्ट केला ताणें म्हाका. आनी हांव सकाळीं च्या पिनासतना गेल्लो हांवें आड पडलो म्हाका जायना म्हूण. आनी आतां पासून सारकें बॉडी सा पेन जाता की जाता कोणा सारकी. सो आतां पासून ती च्या पिता आनी हांव मातशें आड पडटा न्हिदोता आनी हांव मागीर उठोन कितें करपा तें मागीर करतलो. आनी ब्लॉग पासून उरलो हांवें चुको सोडटा. मोको जालो जाल्यार मागीर काडटलो ना हांवें चून काड जाल्यार हाल ब्लॉग दिसची पडटा तुमकां, कित्याक मोकोडे सारकी कॅपेसिटी ना. ओके, सो मेळटा तुमकां मागीर मुखार. चटणी बरो जाल्या डोसाय बरें आहाय. बरो जालाय गो, नंबर 1. फर्स्ट टाइम केलं. फर्स्ट टाइम का नाही ट्राय केलं नाही. फर्स्ट टाइम मँगो ज्यूस म्हळ्यार लस्सी चालते बल्लो लस्सी. सो इथं टायम जालाय 4:30. तुमकां सांगपा म्हळ्यार हांव न्हिदोन ओके 3:30 जायन गेले म्हाका 4:30 सॉरी. तुमकां सांगपा म्हळ्यार हांव आतां उठोला म्हळ्यार उठयला तोय जाल्यार हांव उठलो ना उठयला आनी तें जाल्यार हेंच उठयलो म्हाका कित्याक जेय खूंय. आनी हांव जेयनासतना तुमकां एवढो सांगलो चोय च्या पिता आसतना च्या पिता तो दाखयलो चोय थिंगसान च्या पिलो आनी हांव सोमतो पळो आनी कडेन हाड कित्याक वयता म्हाका सारकी जाता सारकी जीव आसा आख्ख्या उसवटा म्हाका कितें जाता म्हाका कळना. काम करना न्ही गो. काल एक दीस खेळपा गेलो मात ते सगले आतां खेळपा हेजेर घाता. काल एक दीस खेळपा गेलो हांव बाय वॉलीबॉल उडकी मारली जाल्यार फाटल्यान खेळ्ळो काल काट मारलो ना फाटल्यान रावन खेळटा बाय हांव काल म्हाका खबर आसलेली. सो आंग दुखोता म्हाका जायना हांव न्हिदोन उरलोलो आनी आतां तेंचो जेवण बी घायन घेवन येयला आनी उठ खंय जेवपा. आतां जेवण कितें काय हाडलें दाखयता. तें जेवण रायस आनी ते कडी केली तेणें सुंगटांची आनी ते काटलेज केले आनी तें पासून तें म्हाका रावलां जेवपा. आपूण पासून जेयनासतना तेगे जेवण तेगे मुठून दुकरां मारता हांवें तें कालचें थोडें उरलो तें केलें. सो आतां जेयताय आनी मागीर मेळटा न्ही रे तें कितें कर आनी सो सद्या आतां टायम जाला थंय 5 जायन गेलीं आनी एक्चुली म्हगे प्लॅन आसलोलो आज मिसो वचपाचो देवसा आनी हांव आमको न्हिदोलो म्हणून जेयलो कित्याक म्हाका सारकें जायना आसलोलें आनी आतां तेशी उठोला आनी हेंचो म्हणून लागलें आमी मम्मी थंय वचोन या म्हूण. सो आतां आमी थिंगा वयताय मम्मी वचोन येताय. मिसा सद्या पावनाय कित्याक हांव एक्चुली मिसा वचपाचो प्लॅन आसलोलो बट हांव न्हिदोन उरलो आनी हेंचो उठयता म्हणून म्हाका खबर पासूना. लास्टच्या काळान हेंचो म्हणजे तोंड भरा मुद्दम मारलें मागीर उठलो आनी आतां सांगलें तेका बेश्टें मागीर म्हणपा लागलें मम्मी थंय वचोन या म्हूण. सद्या आतां आमी सद्या मम्मी वचोन येताय. आतां आमी वयताय देवसा. खंय वयताय गो? देवसा वयताय. कित्याक? उम्या हय जाय दीस गेलो ना. खंय गेलो ना? देवसा. आतां आमी वयताय देवसो आनी तिकपाल म्हणटरी मेळटा वयता आसा मेळटा तुमकां 8 बीन. आतां हेंचो फाटल्यान रावन काडटलें ना ना आं चयला. सो सद्या हो थंय हांव बसलो आहा फाटल्यान आनी ते हेंचो चलयता आनी तेका मातशें शिकयता ट्रेनींग दिता. आतां म्हणटोली हेल्मेट हुंया गा म्हणटा गेले तेगे हेल्मेटान वयर एक हेल्मेट चोवपाक गेले 2 कोडे तेगे सायजी हेल्मेट मेळना तेका ती बारके जाताय आनी ते मागीर कोण दिसोता ते हेल्मेटाचे आनी सामकें फाटल्यान दिश्टी पडटा तुमकां शेत न्हिवताय ते. सो एक्चुली तेका ती हांव पयर चोवपाक गेलोली हेल्मेट बट तेका हेल्मेट मेळनाय जालें तेगे ती लूज जाताय तेका. सो तेका समजें आतां ऑर्डर करपा लायलो हांव हेल्मेट आनी हेल्मेट तेगेलें आनी 3 दिसान कितें तो सांगेलां सो चोया केदो पासून येता तें खबर ना. येयले म्हणटा हाडून वचपाचें आनी सद्या चलयता हेंचो आनी म्हाका मातशें मेळटा रे फाटल्यान बसपाक तेका.
सो आतां आमी थंय पावलेलीं आनी आमी पावपाक तर मिसूय काबार जालें. सो समती मागीर थिंगा रावलीं मातशें आनी आतां थंय आमी रोजार बी केलें. सो तुमकां कोणाकूय रोजार बी करपा जाय जाल्यार मातशें कोरें हांव एशी रावता एक. कपेल लोक सद्या सगळो गेलो आमी मातशें कसो रावल्लीं प्रेयर करपा बीन. सो जालें आनी तें चूक सो आतां आमी बी गेलो प्रेयर बी केलें भितर बी मेळ्ळा आमकां होमो कित्याक चर्च ओपन आसलेली इगोर्ज ओपन आसली आनी आमी सारकें दीस तूं मीस काबार जावपा टायमार पावलें न्ही रे आं. आनी सगळो लोक गेलो आनी आमी बायकी थिंगा दोन गेल्लीं एशी दवरली आमी एक्चुली एशी मायसा वचपा नासलेली बट थिंग तेन्ना मागीर गेलें लास्ट आशिर्वाद चलत म्हूण आशिर्वाद सॉरी. सो तो गेलो आनी मागीर सोमती उमें गेली थिंगा आयल्यान आनी भितर रूम मेळ्ळो आनी गेलो दोनी कडेन आनी आतां आमी डायरेक्ट घरा. थिंगसान आतां आमचो पयलोली नुस्त्या आनी नुस्त्याचें हेजें हांवें तें मिक्स ते राणे सुंगटां हाय मोटेली कसली हाय आनी आमगे कितें जाय तें खबर ना. कितें जाय गो हय आं कितें घेता ताका सुंगटां जाय आतां खंयचें सुंगटां जाय तें खबर ना. 3 आठ एक आनी हेजे काळेली हाय मोटेली हिंगा नुस्तें घे पयलोलें नुस्तें तुवें कितू गेलें तेचें कितें कितें गेलें गो सुंगटां आनी माणकी माणकी मेळ्ळी ना गेले कितू दीस पुरच्यो माणकी तुका 2 दीस पुरो. थिंग शिणाणे आहाय थिंग हाय बांगडे बी हाय यो तर आतां आमी हिंगालो चिंचोण येयलें म्हणजे हिंगा तेंगे धोके नुस्तें येता फ्रेश सारकें. सो ताका लागून थिंग येयलो आनी तें लायता हांचो हिंगा आनी आतां डायरेक्ट वचपाचें घरा. सो थंय आमी थिंगसान डायरेक्ट येयलोलीं म्हळ्यार आमी थिंगसान उडोर समजी गेलीं तेंगे राय गेलीं कित्याक राय थिंगसान ते न्हू हाडपा लायलो थोडीं सुंगटां आपल्या पळय हाडे म्हूण. सो ताका लागून आमी थोडीं घेवन थिंग गेलीं 2 हाट गेलो आमी थिंगा तुमी चोयलो आसतल्यो. सो आमगे ते 3 पोती जालोल्यो. सो ते 3 पोती ताका लागून जाल्यो एक ती तेगोन दिवपा जाय आसलेली. सो ताका लागून त्यो 3 जाल्यो ओके. सो ती एक थिंग दिवन येयलीं आनी मागीर तुमकां खबर आसतली आज मोदें पावसान सारकें कितें केलें सारको पावस पडलोल्या भाशेन सारकें आमी वयता सो पासून बायकान वयता सो पासून आमचे थोड्यो तेमी पडल्यो. सो म्हाका दिसलो पावस येतो म्हणलो म्हूण मागीर चोयल्यार आमी म्हळें हेंचो म्हळें आतां आमऱ्यान कडबी कांय हाडलो ना भुगोल जाल्यार कितें करतलीं तें म्हणून फाल्यां आसूं कितें जाता तें या म्हणून मुखार मागीर गेलीं. सद्या पावस म्हळ्यार येयलो ना. सो तुमगे ते सायडीन खंयच्यान पावस पडलो जाल्यार म्हाका मातशें प्लीज सांगाय ओके कमेंटा सांगाय कित्याक हिंग पावस पडपा आसलो म्हळ्यार काळोख केल्लो आनी तोंड वारें सुटलेलें मातशें आनी थोड्यो तेमी बी पडले. सो वाऱ्याचें वचून आनी खंयच्यानी पडलें बी जाल्यार सद्या म्हाका कांय आयडिया ना कांय खबर मेळ्ळो ना ओके. सो खंयच्यानी तुमगे दिशी खंयच्यानी पडलो जाल्यार मातशें सांगाय ओके. आनी सद्या टायम जाला आमगे हिंगा मागीर सद्या आतां 10:30 जालीं आनी आमी आतां जस्ट जेयलें हेंचो दोगांयनी आनी आमी चोयतालीं टिवीचेर पिक्चर चोयतालीं. हें पिक्चर तुमकां कोणें चोयलें जाल्यार सांगाय म्हाका तें पिक्चर चोयतालीं धुरिंदर. सो तुमी जाय जाणां चोयलां आसता तें पिक्चर आनी एक्चुली हें पार्ट 1 हें थिएटरान वचोन चोयलोलो ओके. आनी पार्ट सद्या 2 आतां येवन गेलो तेचो. सो पार्ट 2 तुमकां चोयलो आसतलो कोण चोयलो तो मातशें सांगाय पार्ट 2 कोण चोयलो तो हेजो. आनी तो पार्ट 2 म्हाका चोवपा मेळ्ळो ना कित्याक हांव सारको बिजी उरलो तें सांगलें तें पिक्चर लागलो तें दोना हांव सारको बिजी उरलो आनी म्हाका तें चोवपाक मेळ्ळो ना. बट आतां रावता आतां नेटफ्लिक्साचेर केदो येता काय म्हूण.
सो तेच्यान चोयतालो आतां नॅटफ्लिक्साचेर तेंचे मारल्यार सद्या पार्ट वानू दाखयलो म्हाका सो तोच आतां तो पार्ट वानू हांव हेंचो दाखयतालो हांव मुट्टो चोयलो तो हाको आनी हेंचो चोवूना एक्चुअली तूं म्हणटली हेंचो कित्याक व्हरूं नाका म्हूण सांगोता सारकी क्लियर सांगोता हांव चोवपाक गेलो तेदोना हांव आनी तेगे भाव गेल्लो दोगांयनी गेलो आमी चोवपाक कित्याक मुवी खबर आसलोली लायक हिस्टोरी कितें आहा ती सो हेंचो न्ही अशें करून मातशें कितें अशें करून चोयलें बी जाल्यार तें भिता आतां पासून तुमकां सांगपा म्हळ्यार एक ते पिक्चरां ते सीन आहा ते सीन म्हळ्यार ते टेररिस्ट येयन तो आपल्या बॉम्ब घायन फोट चोयतो हिंगा येयन सो ती ते कडेन ती चोयतना आपल्याक कितें जाता आपूण चोयना हांवें चेंज कर हांवें म्हळ्यार तितलो वगत म्हणून सांगलें मागीर मुखार बरी आहा म्हणून सांगलें सो तेको सो चोवपा जाय न्ही सो तेका लागून तेका थिएटरान बी तेजो मुवी चोवपाक व्हरना सो थिंग गेलो थिंगा आनी व्हडली स्क्रीन आनी थिंग तो आवाज सामको ढा जाता मागीर आनी थिंग जालें जाल्यार मागीर म्हाका रिस्क म्हूण म्हाका मागीर तें अर्द पिक्चर चोयन सोडून गाऱ्यापा व्हरून सो तेका लागून तेका थिएटरान पिक्चराक व्हरना तेका वयलें जाल्यार लायक अशें करून पयर येयलो चोय तेका ती मुवी वयलें खंयच ती जस्ट मॅरीड.com गेलो तेका लायक तसलो अशें करून रोमॅन्टीक बी तेसो मुवी आहल्यार घेवन येता तेका पूण हेसो मुवयो त्यो म्हाका वच मुवी सोडून मागीर घरा व्हरून तेका लागून तेका मुवी बी घेवन वचना हांव चड हांव जाल्यार हांव वयता फ्रेंड्सां बाराबर वयता मुवी चोवपाक ओके आनी एक थिंग म्हळ्यार तो एक म्हाका कमेंट सारको रेगुलर येतालो बट कमेंट म्हळ्यार जायता म्हणटा हांव कमेंटाक रिप्लाय दिता म्हूण सो आज हांव सांगोता कमेंटाक रिप्लाय न्ही पयर हांवें अशें करून हांव रिप्लाय दितां ना न्ही दिना न्ही हांव सगळ्यांले कमेंट वाचता तूं म्हणा काय कमेंट कोणाले वाचना म्हूण हांव सगळ्यांले कमेंट वाचयता तेवूच म्हाका नोटिफिकेशन येताय हांव थिंगा वाचयता भितर वचोन चोवपा म्हाका इतलो टायम आसना एक एक फावटी सो थोडे चुकताय पयर पासून कितें जालें पयर हांव कमेंटां रिप्लाय दितालो सो हांव फ्री आहा तेदो कमेंट रिप्लाय दिवपा वयता सो हांव थोडे पयलीं सान आहाय चोय तेंगा दीत येता कमेंटाक रिप्लाय ओके सो पयर हांव कमेंटाक रिप्लाय दितालो तेणें म्हाका आनीक परत कमेंट मारलें तेका सगळें हांवें तें कितें जालें तेणें म्हाका कितें तरी सांगलोलें लायक कितें तरी मगे ब्लॉग बोर जाताय आनी कितें तरी कितें सांगलोलें ओके हांवें ताका थँक्यू सो मच म्हणलें म्हाका एडवायस केलो आनी तो म्हाका सांगोता कितें सांगिल्लें मागीर आनी कडेन आनी म्हाका मॅसेज घायल आनी म्हाका कमेंट मारला की हें कित्याक कोत्ता गाय आनी थँक्यू कित्याक म्हणून गाय म्हणून आपलें अरे थँक्यू म्हणप ना आनी कितें म्हणटलें मागीर हांव खंय सिरियसली खंय घेयना खंय कितें कमेंट मात ते बाबा सिरियसली घेता सांगपा म्हणल्यार बट हांव न्ही चोय लास्टचे ब्लॉग हांवें सांगलोलें आनी आयजी सांगोता आमचे कडेन हांव म्हगेले ब्लॉग न्ही कितको हांव आहा चोय कितें मेळटा चोय आतां हांव कितें कोत्ता चोय तें शिकाता हांवें स्पेशल कितें करूंक वचना खंय ओके आज आनी एक पाट सांगता तूं म्हणटलें तें सांगत म्हूण बट हांव कितें सांगों पडटा म्हाका कमेंट प्लस मॅसेजी येताय ते ब्लॉग कितें अशें करून मातशें बरें घाल खंय वच आनी कितें दाखय आनी लायक तेशें करून घाल म्हूण हांव ब्लॉगाक लागोन बाबा खंय वचना आतां सांगपा म्हळ्यार आयज पासून हांव म्हज्यान खंय भोंवोन वचोन हेंचो घेवन खंय वचोन म्हज्यान ब्लॉग बरो काडूं मेळटालो बट हांवें काडना कित्याक म्हाका खबर आहा हांव तुमकां सकाळीं सांगलां म्हगेली आयज बॉडी आख्खी फूल पेन आहलोलें आनी आजून पासून पेन आहा म्हाका बॉडी आनी मागीर उडो सारकें चड जाता म्हूण हांवें म्हाका एक दिल्ली टॅबलेट इवनींग टायम सो ती टॅबलेट घेतली तेदोसा मातशें अशें करून मातशें तितलो ना बट मातशें उणो जाला पेन बट तशी आहा आनी हेंचो मागीर म्हाका तेलूय काडलोलें उडोवन न्हांवचे पयलें आख्या आंगा तेल काडलें ताणें बट आतां सगळें ओके सो तेका लागोन हांव आज खंय गेलो ना आनी ब्लॉगूय चड काडलो ना ब्लॉग चड म्हळ्यार हांव मागीर तेका थिंग व्हरून हाडला फकत देवसा व्हरून हाडला उमें व्हरून हाडला तेका तें मागीर कित्याक आज एक दिसा म्हाका ट्युजडे ऑफ आहलोली आजी ऑफ आहलो म्हाका सो तें म्हणपा लागलें जायत तेंपान तुका आज ऑफ मेळ्ळ्या मिसा या म्हणून लागलें म्हाका सो म्हाका मिसा वचोंक मेळना कित्याक मेळना म्हणजे हांव हांगा दुखत म्हूण न्हिदोन आहलो सो हांव न्हिदोन उरलो मागीर उठलो म्हणटरी तेका सोमतें उमें थंय रेंवन हाडलें ओके आनी आयचो ब्लॉग इतलो काबार कोता आनी सॉरी आज ब्लॉग धाकलो जाला आसतो म्हूण आनी जर तर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करें आनी म्हगे चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करें आनी मेळया नेक्स्ट विडियो टील देन बी सेफ एंड रायड सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट